नमस्कार येवकार गोवा टुनायटा स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। वेदांतान दिवचले ब्लॉकाचे सगळे परवाने घेतले। मायनिंग सुरू करूंक कबलात करूंक मंत्रिमंडळाचो पावटो। पार्ट टाइम आशिल्ले 40 ESI हॉस्पिटल कामगार कंत्राटार। अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणाचेर मुख्यमंत्री शिष्टमंडळ घेऊन मेळो। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह डिलिमिटेशन आयोगाची थापणूक करून रोखडोच प्रश्न सोडोवपाचे खंय घरमंत्र्याचे उतर। गोंय अपघातांची राजधानी। बेशिस्त ड्रायव्हिंग वाढले। नवे रेंट कॅब नाका। माविन म्हणटा ब्लॅक स्पॉट क्लियर करतले। लोबो म्हणटा टायट ड्रायव्हरा आड कायदो खरजाय। मांडवी पुलार कायम स्वरूपी बॅरिकेड्स घालचे म्हणून ट्रॅफिक पोलिसांनी पीडब्ल्यूडीक सांगिल्ले। पीडब्ल्यूडी सुसेगात 56 ब्लॅक स्पॉटातले फक्त 6 रिपेर। सरकार रावला केंद्राच्या फंडाक। रेंट कॅबवाल्यांच्या बेजबाबदारपणान एक्सिडेंटा सरशी मांडवीत पडिल्लो 2 व्हीलरवालो 24 वरां जाली तरी मेळना। सोद चालू। कॅप्टन ऑफ फोर्ट म्हणटा पुलार बॅरिकेड घालात। सामंत सरकाराक 5 वर्सां पुराय 15 भर खासा कार्यावळी। मंत्री पंचायतींनी वचून आयकतले लोकांचे प्रस्न। स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चो रिव्ह्यू। बायला दिसा प्रधानमंत्र्याचो संवाद। आणि सांजुजे आर्याल छत्रपतीच्या पुतळ्याचो इशू घेऊन आमदार क्रूज मुख्यमंत्र्याकडे प्रकरण मिटोवचे म्हणून मागणी। केशी फाटी घेवपाचे मुख्यमंत्र्याचे खंय आमदाराक उतर। खबरो विस्तारान। वेदांतान दिवचले मायनिंग ब्लॉक सुरू करूंक लागपी सगळे परवाने घेतल्यात। मायनिंग ऑपरेशन सुरू करूंक लागपी कबलातीचेर सय करूंक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडियाकडेन उलयलो। ESI हॉस्पिटलांत पार्ट टाइम करपी 40 कामगारांक कॉन्ट्राक्टाचेर घेवंक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। ESIचे पार्ट टाइम्स वर्कर्स आशिल्ले लॉंग टर्म तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतल्या। That is for the approximately more than 15 years they were working on as a part-timer म्हणून तांचेर तांकां बेनिफिट तांची सॅलरी तांकां वाडून मेळटली न्ही। Approximately 40 part-time employees were there working in department for the 20 years. We are signing the mine development and the production agreement, MDPA and the mining lease deed approval. वेदांत पयलीं आमी जे ऑक्शन केल्लें तेजो आज आमी पयलो MDPA सायन करता, मायन डेव्हलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ द वेदांता गोवा। तेंच्यांनी आपले सगळे इट इज एन सायनींग ऑफ द एग्रीमेंट विथ दॅट कंपनी। जे लीज तांकां मेळ्ळेलो तो एग्रीमेंट सायन करपाक ऑक्शनांतल्यान मेळ्ळेलो तो। तांच्यांनी EC बीन सगळे मेळयले आपले। नाव द गव्हर्मेंटची प्रोसिजर उरता तेंच्या लीज सायन करपाची। सद्या पयलीं तेंच्यांनी एकट्यानूच क्लियर करून येयला एकूच ब्लॉकाचे, बाकीच्यांनी अजून क्लियर करून आपले प्रपोजल दिवंक ना। वेदांता इज द फर्स्ट तेंच्यांनी दिवपी। इट इज एन बिचोले ब्लॉक। गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणाचो मुद्दो बेगीनूच सुटावो करतलो म्हणून केंद्रीय घरमंत्र्यान उतर दिला म्हणून सीएम सावंताची माहिती। प्रदेशाध्यक्ष तानावडे, सभापती तवडकार, मंत्री गावडे, आमदार गणेश गांवकार आनी आंतोर वाजा सयत सीएम दिल्ली शाक मेळ्ळो। डिलिमिटेशन आयोगाची रोखडीच स्थापणूक करून प्रस्न सोडयता म्हणून खंय घरमंत्र्याचे उतर। गोंय अपघातांची राजधानी जाल्या। खुद्द येरादारी मंत्री मामीन उलयला। रस्ते रुंद जाल्यात। लोक बेशिस्त गाडयो चलयतात। नवे रेंट कॅब दिवप ना म्हणून सरकाराची भूमिका। 12 ब्लॅक स्पॉट क्लियर करपाक गडकरी कडेन 300 कोटी मागल्यात। मजगती लोबो म्हणटा टायट ड्रायव्हरांक 2-4 हजार फायन मारूंक जावचें ना। कायदो खरजाय। पयले आमचे प्रॉब्लेम वी हॅव बिकम अ एक्सिडेंट कॅपिटल। रस्ते रुंदीकरण करून बऱ्यो हायवे करून लोक कांयच्या कांय गाडयो चलयता। हे बंदी हाडपाक आमचे ब्लॅक स्पॉट पयले आमी काबार करपाक जाय। आनी तेन्ना आमी फंड्स मागले कित्याक आमचे कडेन पयशे ना म्हणून।
आमी हे जे ब्लॅक स्पॉट्स दाखयले ते उपरांत एस्टिमेट आमी केल्ली आसा 300 कोट्यांचे सुमार आनी तेणें सांगले आपण 100 करोड दिता. परत चर्चा जाली, आमी सांगले 100 करोड दिनाका, आमकां फूल एमावंट रिलीज कर आनी ते एग्री जालो फूल एमावंट रिलीज करपाक. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट म्हणून म्हाका दिसता अबावट 150 करोड तेणें दिवपाक केल्लो आसा, काम सुरू कर म्हणून. तेका लागून ताबडतोब 12 ब्लॅक स्पॉट्स आहा थिंगा काम सुरू जावपाची ही प्रक्रिया आमी केल्ली आसा आनी हें सुरूय बीन जातलें. रेंट अ कार म्हाका हे आठवण आसा तशें गेले ते 3 वर्सां आमी एकूय रेंट अ कार न्यू लायसन्स आमी दिवं ना आनी व्हेरी कॉन्शियस ऑफ द फॅक्ट कित्याक ह्यो पयल्यो दिल्ल्यो आनी तेका लागून आनी संख्या इन्क्रीज करपाचें ना. आतां रेंट अ कार पळय दिता, एजन्सीज जे दिता तांकां एक प्रोसिजर आसता, SOP फॉलो करपाचें, स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. लायसन्स सारकी चॅक करपा जाय, कोणा गाडी दिता तांकां तेंचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आहात ते चॅक करपा जाय, व्हेरीफाय करून तांकां थोडे तेणी म्हणजे प्रोसिजर हांगा ट्रॅफिक रुल्सांची एक्सप्लेन करपाची प्रोसिजर आसा. तेणी सांगपा जाय यू कॅनॉट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह इन गोवा, स्पेशली ऑन आवर रोड्स. यू हॅव टू फॉलो द ट्रॅफिक सिग्नल्स. सर्टन रोड्स आर नॅरो इन सर्टन विलेजीस, सो प्लीज बी केअरफूल. हे भाशेन वेगळे वेगळे तांकां SOP दिले आसा, तेणी ते फॉलो करपा जाय. मेन म्हणल्यार तेंचे पार्किंगूय पळय, रेंट अ कार खूंय मेळटा थिंगा पार्किंग करता. आमदार मायकल लोबो म्हणटा बेशिस्त ड्रायव्हर आणि बेजबाबदार ट्युरिस्टा आड खर कारवाय गरजेची. We need to change the law if it is required, that drinking driving is not only a fine of 2,000 or 5,000, it should be something which is very, very strict. And especially when tourists come, they should know that you need to follow the law of the land of the state. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांडवी पुलार बेजबाबदार रेंट कॅबान लेन सोडून 2 व्हिलरवाल्याक मोखलो. प्रकरण कितें तें काय म्हणून प्रुडंटान ट्रॅफिक पुलिसांक विचारलें. तांणी खंय पुलार कायम बॅरिकेड्स घालूंक सांगिल्ले. PWD प्रस्ताव घेवन बसल्या म्हणून अपघात. 56 ब्लॅक स्पॉट दाखयल्ले. PWDन फक्त 6 सारके केले. सरकार केंद्राच्या फंडाक रावला, लोक मरता. गोंयांत एक्सिडंट वाडल्यात. एक्सिडंटान दिसाक एकटो सोंपता. एक्सिडंट कमी करूंक ट्रॅफिक पुलिशेन PWD गोंयभर ब्लॅक स्पॉट सांगिल्ले. मात PWD सुशेगाद. आतां हो आंकडो पळयात. 2024 आतां मेरेन रस्तो एक्सिडंटात 50 जाण सोंपले. 2 म्हयन्यांत सुमार 452 एक्सिडंट रजिस्टर जाल्यात. 48 फॅटल एक्सिडंट म्हणून म्हायती. गंभीर जखमी जाल्ल्यांची संख्या 51. 104 किरकोळ एक्सिडंट जाल्यात. मजगती मांडवी पुलाचेर बेजबाबदार रेंट कॅबान लेन तोडून 2 व्हिलरवाल्याक धपको दिलो. प्रुडंटान हे प्रकाराचेर ट्रॅफिकाक विचारलें. ट्रॅफिकवाले म्हणटा ताणें मांडवीचेर परमनंट बॅरिकेड घालपाक सांगिल्लें. मात PWD सुशेगाद. 56 ब्लॅक स्पॉट PWDक दाखयल्यात. मात PWDन फक्त 6 रिपेर केल्यात. मजगती गोंयचे ब्लॅक स्पॉट सुदारूंक केंद्रीय येरादारी मंत्र्यान 300 कोटी दिता म्हणून सांगिल्लें. ते पयशे येवपाचे आसात. सरकार ते पयशे येवपाक रावल्यात आनी गोंयांत एक्सिडंटान लोक सोंपत आसात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बेशिस्त आणि बेजबाबदार रेंट कॅबवाल्यान मांडवी पुलार ओव्हरटेक करतना 2 व्हिलरवाल्याक बिरेस्तारा धपको दिलो. एक्सिडेंटाच्या धपक्या सरशी 2 व्हिलरवालो उसळून न्हयत. अजून मेळिल्लो ना. सोद मोहीम चल्ल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा विदेशात आसता तशा पुलांचेर बॅरिकेड्स घालूंक जाय. is always on. Okay, but the suicide and what are taking from the bridge. See, in Japan, where we used to, when on the ship, okay, they have the bridges over there. Okay, they have this fully covered fence right on top, so that no one can jump over there. So these things has to be implemented over here. Okay, so because this will avoid all this suicide thing. No one will come here. Yes, because this in you go to for any foreigner, everything bridge is covered with the fence, netting fence. So you will be suggesting to the minister also all this because this yes, is safety of the Goans. They all know. Maybe we have to take the initiative to do this. सामंत सरकाराक 19 मार्चाक 5 वर्सां जाता. ते निमतान विकसीत भारत विकसीत गोवा अंतर्गत सगळे मंत्री पंचायतींनी वचून लोकांचे प्रस्न आयकतले. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली.
27 फेब्रुवारी सावन 8 दीस कार्यावळी 2 तारखेक स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 कार्यावळीचो रिव्ह्यू घेतले. 7 तारखेक प्रधानमंत्री बायलां दिसा बायलांक व्हर्च्युअल मार्गदर्शन करतलो. म्हजो सरकाराक तशी कंटिन्युअसली 5 वर्सां पुराय जातली 19 मार्चाक. ह्या 19 मार्च हो तसो कोड ऑफ कंडक्टान येतलो, बट ताच्या खातीर पब्लीक ओरिएंटेड कार्यक्रम जावचे, लोकांक सगळ्यांक इनवॉल्व करून घेवचे. हाच्या निमित्तान आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. पंचायत चलो अभियान, आमचे सगळे मानाधीक मंत्री इन्क्लुडींग मी 12 जाण हे प्रत्येक पंचायतींतलो प्रवास करतले. प्रत्येक पंचायतीन 2-2, 3-3 वरां आसतले. थंयसले पंच सरपंच लोक हांचे सगळे ग्रिवेन्सीस आयकून घेतले, तांकां गायड करतले. 12 मंत्री 12 तालुक्यांनी आसतले. प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी सरकाराच्या वतीन महिला दिन सेलिब्रेट केलो वतलो. RDA डिपार्टमेंट आणि WCD वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळ्या महिलांच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आसतली. बिसायड दॅट म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे व्हर्च्युअली लायव्ह महिलांक मार्गदर्शन करपाचो कार्यक्रम जो आसा हो ह्या निमित्तान जातलो. जे स्वयंपूर्ण हो रिव्ह्यू कार्यक्रम घेवपाचो ठरला. येता त्या फुडल्या शेनवारा 30,000 भुरग्यांची फ्री स्पेक्टिकल्स वांटपाची उरल्या. 30,000 भुरग्यांक चश्मा वांटपाचो कार्यक्रम जो आसा हो टोकन कार्यक्रम 1 ते 1,500 भुरग्यांक घेवन 4 तारखे दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनात सुरवात जातलो. मागीर सगळ्या इश्कॉलांनी जवळपास ह्या 30,000 भुरग्यांक फ्री स्पेक्टिकल्स दिली वयतली. $165 कोटी पेंडींग फी वेदांता फारीक करी मेरेन तांची मीन येरादारी बंद करची काँग्रेसीची मागणी. लीला फुजी बार्जी वरवीं सुरू आशिल्ली येरादारी खात्यान खंय बंद करची. प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार आनी बाकीच्यांनी खण खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. पेंडींग फी रिकवर करूंक कळाव कित्याक काय म्हणून पाटकाराचो प्रस्न. 2012 जेन्ना हे BJPचे लोक जेन्ना गोंयभर आनी ढोल घेवन सगळ्या गोंयकारांक फटयले की 35,000 कोटी रुपयाचो स्कॅम काँग्रेस पक्षान केला असो एक तांणी परिवर्तन करया म्हणून सरकार हाडलें. ते 35,000 कोटी रुपया कोणे घाले आनी खंय गेले हे आज मेरेन गोंयकारांक खबर ना. वेदांता लिमिटेड ताणें 165 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक फारीक करून 15 जानेवारीक आमच्या एका ऑफिस बेररान हांगा डिपार्टमेंटान कंप्लेन केल्ली. मुख्यमंत्र्याक तातूंत मुख्यमंत्री आसा, चीफ सेक्रेटरी आहा, प्रिंसिपल फायनान्स सेक्रेटरी आहा आनी मायन सेक्रेटरी. नांव आहा लीला फुजी. जेन्ना आमी ऑफिसराक विचारलें की बाबा तो तुज्या डिपार्टमेंटाक पयशे बाकी आहा जाल्यार तो हय म्हूण सांगता. ताका परमिशन कोण दिता जाल्यार तो म्हणटा आपूण दिता. आनी ताणें मामलेदाराक ऑलरेडी ताजे रिकवरी ऑफ ड्यूजाक प्रोसिजर सगळो कंप्लीट केला की ही वेसलाचें लोडिंग पयलीं बंद करचें, हे 165 करोड रुपया रिकवर करचे, ताका सांगचे पयलीं भर. नारव्या कोमुनिदादीच्या जागेत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर चिरेखणीचेर खाण खात्याची कारवाय. 14 स्टोन कटिंग मशिनां आनी 10 पॉवर जनरेटर सील. बिरेस्तारा सुरू आशिल्ली कारवाय शुक्राराय चालू आशिल्ली. आमकां एक कंप्लेंट आयिल्ली आनी काल त्या एरियाचे थोडे लोकूय हांगा आयिल्ले की थंय इल्लिगल एक्सट्रॅक्शन चलता. म्हणून हांवें इमिडिएटली म्हज्या मनशान आमच्या ऑफिसरांक ते जे लोक कंप्लेनंट आयिल्ले हांगा तांच्याच बरोबर धाडले सायटीचेर नारव्या हांगा बिचोले तालुक्यान नारव्या ह्या गांवांत. सो आमी आमचे जेन्ना मनीस थंय गेले तेन्ना थंय इल्लिगल चिरे काडप चालू आशिल्लें. थंय 10 मशिनां मेळ्ळी आमकां चिरे काडपाची. ताज्या नंतर 4 पॉवर टिलर मेळ्ळे, 10 DG सेट मेळ्ळे. ही सगळी मशिनरी आमी सीज केली. सीज करून बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर हँडओवर केली. बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर आमी FIR फायल केलो, जेणे करून तांचेर जे कोण इल्लिगली एक्सट्रॅक्शन करता तांचेर कायदेशीर कारवाई जातली. ताज्या नंतर आयज आमी ते जे पीट आसा ताजे असेसमेंट केले. म्हणजे ताज्या नंतर आमकां हाज्या नंतर त्या असेसमेंटाच्या बेसिसाचेर आमकां रिकवरी करूंक जाय. सो तें काम आमी पूर्ण केलें. जे कितें असेसमेंट केल्या नंतर जो कितें अमावंट जातलो तो जो कोण कन्सर्न ओनर आसा ताज्या कडल्यान रिकवर करतले. ओके सर, ओनर बी कोण अशें कितें तुमकां आयडेंटिफाय जालां सद्या? प्रायमा फेसी अशें कळ्ळें की ती कंपनीदारची प्रॉपर्टी म्हणून. ताजेर फुडली चवकशी चालू आसा.
छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्यावयल्यान सांजुचे आरियल वातावरण तापिल्ल्यान आमदार क्रूज सिल्व मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळो. लोकांचेर घाल्ल्यो केशी फाटीं घेवच्यो म्हणून खंय ताणें मुख्यमंत्र्याक सांगलां. कायदो आनी सुवेवस्था इबाडपाक शकता. प्रकरण बऱ्यान मिटोवचें म्हणून क्रूज मागता. केशी फाटीं घेवपाचें मुख्यमंत्र्यान खंय उतर दिलां. फाटले 18-19 जे इन्सिडंट जालो सांजची आरेल आनी काय टेन्शन जाल्लें, लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्ले. आयज हांव चीफ मिनिस्टराक ब्रीफ करपाक आयिल्लो. सकाळफुडें ताणें म्हाका अपॉयंटमेंट दिलो, अर्जंट अपॉयंटमेंट दिलो आनी सोबती जे 18-19 कितें जालां तितलें हांवें CMाक सांगलां. थिंगा कितें जावपाक नाकाल्लें तें जालां थिंगा. सो CMान आयकून घेतलां आनी सगळो ताका रिपोर्टूय मेळ्ळो आहा. आनी हांवें ताका आज मेन 2 प्रॉब्लम सांगलां कितें जावपाचें तें आमी कलेक्टराकूय दिल्ली आहा. जी लोकेशन कितें आहा तें तो इश्यू एक आहा थिंगा. हेज्या मुखारय थिंगा टेन्शन जावपाक शकता. सो CMानी एक्सेप्ट केलां तें प्रॉब्लम आपूण सॉल्व करता म्हणून. तेज भाशेन विलेजान जे केसीस घातल्या तो मेन इश्यू आसलो त्यो केस विड्रॉ जावपाक जाय. ते CMान एश्युरन्स दिला ते केसूय विड्रॉ करपाक हेल्प करता म्हणून सांगला तुमकां. सांगला म्हाका विड्रॉ करपाक हेल्प करता म्हणून आनी हें बरे भाशेन सेटल करया म्हणून. आमकां तें जाय स्टार्टींग सावन 18 सावन आमी सांगतात आमकां पिसफूल जाय कितें आहा तें लिगल तुमी सांगात, ओपनली सांगात. तें आमकां लिपन केलां म्हणटकीर हे स्टेजीर पावली ते. काल पासून ज्या कॅन्डल लायट मार्च जाल्या, पिसफूल प्रेयर सर्वीस जाल्या ती आमी कोणाचेरय करूं ना. ते लोकांक एकठांय जावन फकत गांवांक पीस जाय मुखेल. हेजे मुखारय आमकां पीस जाय. ते भाशेन गोंयांत आख्या गोंय आमकां पीस जाय. तुम्ही CMाक सांगला केसी विड्रॉ करचे म्हणून ते लोकांचेर घातले. आमी डिमांड केला ताका मेमोरंडम दिला, लेटर दिल्या ह्यो केसीस विड्रॉ जावपाक जाय. शेनवारा बार्देसांत कितल्याशाच वाठारांनी उदक आसचें ना. अस्नोडा उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान पर्वरे उदका पुरवण करपी 1000 mm उदकाच्या पायपलायनीचें काम जातलें. पर्वरे 750 mm पायपलायनीक लिकेज आसा. तिवूय लिकेज खंय PWD जाग्यार घालतली. आमी आसा पर्वरी आनी हांगासर फाटल्यान मेन उदकाची पायपलायन लिकेज जाल्या आनी उदक वता तें दिसता. हे रिपेर करपाक लागून वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान फाल्यां शटडावन दवरला 24 तारीख शेनवार दीस. आनी फूल डे बार्देस तालुक्याक उदक नासतलें म्हूण तेंच्यांनी डिक्लेअर केला. मेन जी हांगासरची पायपलायनची लिकेज जाल्या तेचें रिपेरींग फाल्यां ते सुरू करतले आनी त्या उपरांत मागीर उदक मागीर सप्लाय करतले. स्टुडंटा खातीर पर्वरचें नांव सांगूंक नाका. 2 गेमी हल्ल्या उपरांत FC गोवा जिखपाच्या आशेन फुडल्या गेमीक तयार. 25 तारखेर कोचीत FC गोवा आड केरला ब्लास्टर्स. FC गोवाचो कोच म्हणटा लोकांनी गेम पळोवंक येवचें. फॅन्सांनी FC गोवाक तेंको दिवचो. Usually, when you are on top, all the teams want to beat the team who is on top of the table, and that's all. Now we have 2 options. One is okay, bye, give up, or the other is try to recover the feelings, and especially try to win the game. In Kerala, which I think that we played 2 teams in similar situation now. Let's see if we can beat them, and then for sure the head will work again in the correct way. But to play with nobody in the stands, even you can hear what the other bench is speaking during the game. Is terrible, because finally we play for them. No? We were privileged because everyone was at home and we were playing and training. But when you play with crowd, I have the nice experience, no? When I played or when I was coach, and to play with a completely full stadium with 100,000 people or 90 in this case, this is very good. Even if for you or even against you, in the adrenaline is very nice, no? To play in this atmosphere.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.